आता खबरो विस्तारान पॅरा टीचर्स संघटनेन बिरेस्तारा महिला काँग्रेसीच्या सांगातान परवरे विधानसभेर मोर्चा काढलो। या वेळार पुलिशेचो कडक बंदोबस्त ह्या सुवातेर आशिल्लो। पॅरा टीचर्सांनी सर्विशेत रेग्युलरायझेशन जाय मेरेन आनी न्याय मेळ मेरेन आपूण आंदोलन करतली म्हण ह्या वेळार सांगला। RDX गोवा खातीर परवरेच्यान गौतम शिरोडकार। आमकां परिकरण मेळपा जाय, एज्युकेशन मिनिस्टर तो बायलो सकाळचो बसल्या, बायलो उपाशी आसा, 12 वर्सां जाली रस्त्यार पडिल्ली आसा। एक रेग्युलरायज करता म्हणून खोटीपणा करता तो। सोड 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 आमची मेसेज कन्वे कर, आत्ता भितर वचपा जाय। मेसेज कन्वे करा जाल्यार नाजाल्यार आमी भितर वयतले, नाजाल्यार सांगता मिटून वतली तुमकां। आमी भितर वयतले, आमगेले तेणी एश्युरन्स दी आमकां बसयता आसा। अशें आमकां चोराक घेवपा जाय। We have education minister. We have informed. So then why this force? This force is. What is this? We are not doing it. We are not doing any harm. The teachers. कोणच्या बायल्यो? ह्यो पॅरा टीचर सगळे तालुका लागतात आणि यांका जाली 12 वर्सां साकून कॉन्ट्रॅक्टाचेर दवरिल्ले आसा सरकारान। 12 वर्सां जाली अजून तांकां परमनंट करूना, तांकां फक्त कॉन्ट्रॅक्टाचेर दवरत आसा। आता जाली 3 वर्सां, फाटली 3 वर्सां ह्यो पॅरा टीचर्स ज्यो आसा ते रस्त्यार येवन सरकाराक सांगता की आमकां खंय तरी परमनंट कर। वायट दिसता की अश्युरन्स दिल्लें बरो होणे पळय बाब विनय तेंडुलकरान जो पार्टीचो अध्यक्ष आसा BJPचो, आनी तांकां एश्युरन्स दिल्लें इलेक्शना पयलें म्हाजी इलेक्शन जावं दी आनी तुमची तबडतोब करता म्हणून। ही सगळे तांकां फटोवपाची कामां केल्लीं। आयज जाले फाटले थोडे दीस पयलीं ती जेन्ना गेल्ली CMा कडेन, बायलांनी म्हाका दिसता इवन पुलिसांनी हें केल्लें, लाठी चार्ज केल्लो। पूण मागीर पर्रीकरान एज्युकेशन मिनिस्टरान तांकां उतर दिलें की तुमी आयज यात म्हणून। आयज तांकां परतून तो सांगता तुमी जॉयन जायात, ते रेग्युलरायझेशन मागीर पळोवया, पयले तुमी जॉयन जाया। फटयत आसा म्हाका एक कळना, जेन्ना BJP प्रोपगंडा इतलो व्हडलो प्रमोट करता, म्हणटा की बेटी बचाव बेटी पढाव, बेटी बचाव आनी बेटी पढाव जाल्यार आयज ह्यो बेट्यो ह्यो खंयच्यो बेट्यो हो गोंयच्या बायलांचेर ज्या पोटार सरकार आयिल्लो आसा। आणि हांव इतलें मागता की ताचे दोळे उक्ते जावन दी। एज्युकेशन मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर पर्रीकर आसा, उठून तांची कळ पळोवन दी आनी तांकां जाता तितले बेगीन तांकां रेग्युलरायज करचें म्हणून आमची मागणी आसा। आयज आमी उदोळे मेळ्ळी CMाक, तेणी आमकां सांगलें की पयलीं तेणी आमकां बिफोर इलेक्शनाक एश्युरन्स दिल्ले प्रेजिडेंटा थ्रू, आनी तेणी बी आमकां एश्युरन्स दिल्लें की बिफोर इलेक्शन जेन्ना आमी रक्षा मंत्री आसतना मेळ्ळी, तेणी सांगलें की आपूण तुमच्या जुना काम करता, 101% काम करता, आमी तुमी आमकां मत मानून जाल्यार जाता। आनी आमी कितें काय म्हणल्यार तेणी एश्युरन्स दितरेर आमी सगळ्यांनी तांकां भरपूर सपोर्ट केलो। सपोर्ट करून तेमी आयज आमकां रस्त्यार न्हिदयले। म्हणजे हो सरकार कितलो बायलांचेर अत्याचार करता, आनी स्टेटांनी अवॉर्ड आनी मेळ्ळे आसा हे बायलांचेर अत्याचार करना म्हणून। मागीर म्हाका दिसता हे स्टेट अवॉर्ड मेळटा फक्त इन्फ्लुएन्साचेर मेळटा। एकूच न्ही तर आमचे कडेन दोन एश्युरन्स दिल्यात। हे विनय तेंडुलकरान आमकां एश्युरन्स लेटर दिल्लें आसा, आनी हेजे बरोबर CMान पर्रीकरान मॅनिफेस्टोचेर घातिल्लें आसा ग्रांट रेग्युलर स्टेटस टू पॅरा टीचर्स। स्पेसिफिकली मेन्शन केल्लें आसा ग्रांट रेग्युलर स्टेटस टू पॅरा वोकेशनल टीचर्स by relaxing mandatory requirements